ಯೂತ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ प्रतिष्ठे पुनवेचे कवरेज तुम्ही पळयता आसत भारी खुश कसन म्हळ्यार आमी काल एक व्हिडिओ घाललेलो तुमगेल मनान तुला कसं नाही असल्यार तुम्ही उल्लो येत येवन आमगेलो स्टुडिओ सेटअप केला म्हणून फर्स्ट चार्ज आमकां मेळटा अशें दीपक अण्णा मुल्कीक मुंबय देखून मस्त जन येताची कसं काम असल्यार वीक डे आयल्यार समेत मुंबयचे मस्त जन हांगा पळोवच्याक मेळटाची तुवें मुंबय देखून आयला आणि हंग घेवन हे प्रतिष्ठे पुनवे दिवस त्या देवा लागी कसा निमगिता की ते चलासून दिता देव म्हण तुमगे लायफान तू त्या कसं एक चेंज जालेलें कसं असतं. श्रीहरिगुरुभ्यो नमः. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. आमगेले साऊथ केनरांतूची पळोवका म्हणजे जाल्यार हें एक देवस्थानाक एक ऐतिहासीक एक विशय असो म्हण तुमकां सगळ्यांक एक गोत आसा. माधवेंतीत स्वाम्यांगेले आमगेले ते उग्र नरसिंहाक हांगा प्रतिश्ठ कोरून आमकां सगळ्यांक आजीक एक आशिर्वाद करता असलो एक देव म्हळ्यार नरसिंह. तुम्ही सगळे पळयला सद्या काळांत एक नरसिंहाल पिक्चर येयले कितले हिट जाल्ले कैकी म्हणून तांणी कसा की म्हण आलोचन करून केलें कशें म्हण रबला आमगेले म्हणून ताका एक मूल कारण म्हणून सांगल्यार आमगेले मुल्की मुलिकापुरा वासू म्हणून बिंदू माधव शापुरो आमगेले वेंकटरमण शापुरो तशीच आमगेलो उग्र नरसिंह शापुरो ते एक अद्भुत कार्य कसं म्हण निमगीत म्हण जाल्यार हांव सांगता म्हण जाल्यार आतां आमी तुमी पळोवचे जनसंख्या हांगाचे एक वैभव पळोवका म्हणजे जाल्यार प्रतिश्ठेपूर्ण मुलकेची प्रतिश्ठेपूर्ण मस्त कडेन जाता ना म्हणा आमगेले कोडयाल तेरय जाता आमगेले स्वाम्यांगेन काही कसंपुरा काम केला ते सगळे जनसंख्ये येऊन देवा पांय पडतात हंगे एक मूल कारण आजी काही पुरातन काला प्रकार जत्तर असं आणि तुम्ही पळयता आसा जंगात एक वॉलंटियराचे एक मेला म्हण येता आमी इता म्हळ्यार एक भटमम आणि जो एक सना टीम अन करच्यो तसो विषयू नाही हो आणि लॅक मिळतना तिला शियाळ येऊन पडतर असं म्हणजे नरशिवांक शियाळाच्या शेक जाता आमगेला हातून जाता म्हणटाना त्या एक प्रिती आणि एक तुम्ही म्हणा म्हणके ती जेनान मनस्पूर्वक तांगेलं काम कसं नाही असल्यार सोण एक दीस तांणी डेडिकेट करून आमगेले देवाल खातीर येवन काम करचें म्हळ्यार तेंच एक व्हड वैभव आमगेलो ते इता एक म्हणून तेंच एक व्हड आमगेले एक आशिर्वाद म्हणत आमी हांगा येवन आमगेलें काम केल्ल्या निमित्तान आमगेल घर घरण्य पुरा सुखमय जीवन मेळटा म्हळ्यार एक साक्षात हे हांगा सत्य विशय ताचे खातीर जेवन हांगा जैन वट जाता काही जैन वट जाता अशी वट जायना आता सकाळी विशयान तुम्ही पळयला अशा पण मस्त कडेन जेवण खाण पुरा मेळटा ताजेर तो तेय नाही की ते जैन येता ती म्हणून हांगा मनस्पूर्वक जावन देवाक भेट जावन शास्त्रोतक जावन आमकां जेवता तसले पंचामृत अभिषेक अशा पुरो ते प्रसाद वित रुपारी सगळ्यान घरघऱ्यांनी व्हरून ते प्रसाद पावोवचे अशा पुरो तशी मस्त जन हांव आयकले प्रकार मस्त संकट शीक जावन येवच्या जायनातील समेत हांगाच्या तीर्थ व्हरून पिवयल्या निमित्तान येवच्या वर्सांनी अपासांक घेवन सेव करता असल भाग्य देवान दिला तसल एक अद्भुत कार्य करतलो देव आमगेलो तसले देवाले प्रतिश्ठे पुण्यवान म्हाका भाग घेवचे एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा देवान दिल्लेलें आसा तसल भाग्याक हांव शतकोटी नमन देवा लागी प्रार्थना करता तशीच यूथ ऑफ GSB तांकांय म्हळ्यार हांग बैसून म्हळ्यार कोणाक येवच्या जायना तांकां समेत लाईव्ह कवरेज दिवन हांगा जेवता तसल उत्सवांत भाग घेवता तसले म्हळ्यार एक प्लॅटफॉर्म तुम्ही सेट करून दिलेलो आसा ताकाय तुमकां धन्यवाद. आणि निमगेला वरीची कसकी एक कारण एक तुमकां लायफान जावन आसतलें एक पंद निमगून त्या जल्लाले हे इत्याक हांव निमगूचे म्हळ्यार मस्त जनाक तांगेल तापात्रय आसता तांणी एक पटी येवचे वरी जावो तांणी मगेल जावो तांगेल समस्या पुरा परिहार जावो म्हणून तुमगे लायफान कसं चेंज आयला किरण अण्णा म्हगेल्या लायफान तूं चेंजीस म्हण म्हळ्यार म्हाका बॅकग्रावंड म्हळ्यार कसं ना तुमकां गोत अशा पुरो म्हागे ल्हान बँकांत सना मटा काम आशिल्लो कॉर्पोरेशन बँकांत मागीर व्याप्ती पळोवन आमी बॉम्बे येवन सेटल जाल्ले ती सना प्रकारार वेर सूर करून आमगेले म्हगेले अण्णा लुटू हांव काम सूर केलेलें फायनान्शियल कन्सल्टन्सी म्हाका अम्मान म्हाका एक सांगेल कसं म्हण म्हळ्यार हांगा येवन आमकां लिस्ट देव म्हणजे तांगे येवन पांय पळोवन ताका कसाने तागेले मनसूर आमकां कसं सगळ्यांनी बरें जावका म्हणाले एक आमकां आश आसता तशीच हांवें देवाला मागणी दवरलेली म्हगेले आज त्या देवान म्हाका खंयच्याय विशयार सोण घालनी कश्ट सुख पुरा मेळ्ळेलो आसा मत सर्वय तागेले चरणार अर्पण तशें म्हणटाना म्हळ्यार हांव एक एड्रेस नातील आशिल्लो म्हाका एक एड्रेस दिला म्हणटाना एक मूल कारण म्हळ्यार आमगेले नरशिंव इताक म्हण म्हळ्यार हांगा केन्नाय मंगळुरांत पांय दवरल्यार अनुकूल आसतना हांगा येवन देवा भेट करून वचची म्हगेले एक नियम आसा हांगा येवन देवा पांय पडून हांव म्हण मात्र न्ही आमगेले ऑफिसाचे अशें पुरो अजित अण्णा अशें पुरो सगळ्यांक आमकां एक मुल्की म्हळ्यार एक प्रितीचे स्थळ हांगा येवन देवाला मागून प्रार्थना करून कसन चमकले की आमगेले पाठीपालाक राखून आयल तसो देव म्हळ्यार
आणि दीपकಣ್णा दुड्डू मस्त जनाला अस ज्याला रित्या दिवून सेव करचेस पळय देवाला जो कसं काम हाकत आहे आता मी म्हाका एक उडगास कसं म्हळ्यार कोविड टायमार तुम्ही केलेलं तसल त्या इन्शुरन्साक कसं जाव का की ताका पुरा तुमगेल रुपार तुम्ही दिता म्हणून एक संगीन घेतलेला त्या म्हाका उडगास आयलाय देव कशी मन दिता म्हणून देवान दिवची मगेले एक पोट दुखून आमकां देवान अನುಕೂಲ दिला देवान दिलेलं अನುಕೂಲ बाकी 4 जनाक मेळका म्हळ्यार आजी काही मेगेल त्या पॉलिसी चलत वर्तरस केदवळताय देव आमकां चलोन वर्तकी तेदवळताय वच्चेचे आनी तांकां म्हाका पळोवचे विशयू ना येता म्हळ्यार देव साक्षात रुपार आमकां रक्षण करता म्हूण म्हळ्यार हें काम चलत वता म्हळ्यार मगेल एक आश्वासन म्हाका खंडीत देवान दिलेलं हे दिता आता मी देवान दिलेलं देवाकची बापास मस्त खुश जालें धन्यवाद, किरण. खातीर थँक्यू वन्स अगेन तुमकां सगळ्यांक बेस्ट विशेस आनी प्रतिश्ठेपण येतले सर्व समाज बांधवांक मगेल अभिनंदन आनी देवान सगळ्यांक राखू का सगळे कुटुंबियांक अभिवृद्धी करून दिवका म्हणून हांव देवाला अंग दुखून प्रार्थना करता धन्यवाद.